आमी सगळे पुतळे दुसरे येतात. जॅक सिकरीचो पुतळो ना, ज्याने गोंय राखले ताचो पुतळो ना, आनी आमी गोंयकार म्हणटात आमकां. आनी हो सरकार गोंयचो काय गोंय व्हरून घाटार विकपाक काडिल्लो सरकार हो? हे उलोवंक जाय कोणे तरी. आनी हे जर उलयना जाल्यार आमकां गोंयांत गोंयकारांक फुडार ना. आनी हे जे कितें केलां OCI BCI तातूंतय तुमकां एक तकलेन धरात. ते जे लोक पुर्तुगेज पासपोर्ट आनी पुर्तुगेज रेजिस्ट्रेशन केलां बर्थ, तांकां ते देशद्रोही म्हणटात. ते म्हणना की तांच्या नोकऱ्यो दिवंक जावंक ना म्हणून ते लोक आपल्या भुरग्यांक एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर ते तांणी बर्थ रेजिस्टर केलें. ते म्हणना ते म्हणटा हे देशाचे विरुद्ध. ते आपले घोराबो बरो घडोवचो म्हूण ते भायर काम करतात. ते भायर त्रास घेतात. ते कितें सादे ओगीत ना थंय. ते हाडून काडून लंडनचो सरकार काडून तांकां दिता अशें ना. ते बावडे त्रास घेतात थंय. थंयच्यान तांचे काळीज गोंयचे खातीर तांकां दुखता गोंयांत कितें जाता तें. आनी तांकांय बी आमी टच करूंक जाय आसलें. आमी टच करूंक ना आज मेरेन म्हणून आमचे भितर वोट फुटले आनी ताचे खातीर हो सावंतवाडी सरकार निवडून आयलो. हांव खुबदां सावंतवाडी म्हणटा. खूब जाणांक बरें दिसना. आनी हें कितें काय म्हणटा मुखेलमंत्री बावडो ताचें नांवूच तशें म्हणटा. कितें जातलें काय म्हणून. बाय हलिनाय ते सायडीन आहलें. तिजेर खूब टॉंट मारतालो हांव. आनी तिका सांगतालो हें पावल जें आतां मारलां तें तेन्ना मारूंक जाय आसलें. मागीर हो सावंतवाडी सरकार येना आहलो. पूण एनीवे आमचे बायबलान तसो बरयल्लें आहा की बेटर लेट देन नेवर. केन्ना जाल्यार केन्ना जावंक जाय तें. आनी तें जालें हें बरी वस्त. इमोटीव इश्यूज बीजेपी फुडें हाडूंक सोदता. आनी खरे इश्यूज जे आहा रियल इश्यूज म्हणटा ते ब्रेड एंड बटर इश्यूज, लायव्हलीहूड इश्यूज म्हळ्यार कितें अनएम्प्लॉयमेंट वाडलां, इन्फ्लेशन वाडलां, इनइक्वेलिटी वाडल्या. हे इश्यूज ते सायडीन उडोवंक सोदतात. आनी एक व्हडली सर्वे जाल्या प्री पोल सर्वे. जी सर्वे मोदीकूच एडवांटेज दिता. पूण ते हेंय सांगतात की 58% लोक इंडियेचे माननात की राम मंदिर म्हणल्यार सगळ्यांक राम राज्य आयलें म्हणून. ते माननात. 58% म्हणल्यार मेजॉरिटी म्हणटात की देशान आमच्या अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वेलिटी आनी इन्फ्लेशन हे मेजर इश्यूज आहात. हो आमकां होप की हे लोक आनी वाडटले आनी वाडून देशान बदल जातलो. बदल कसलो जातलो? जो बदल सर्व धर्म समभाव म्हळ्यार सगळ्या धर्माच्या लोकांक एक भशेन मानतलो, जो सगळ्यांक घेवन फुडें वतलो. हो बदल गोंया देशान आमच्या जावंक जाय म्हणून हो आमचो होप आहा. आनी हो होप हो बीजेपीचो भंय. बीजेपी भिता की हें जायत म्हणून तांणी सगळें डेव्हलपमेंट, विकसीत भारत हें सगळें सोडलां. आतां ते मायनॉरिटींक टार्गेट करप हें तांणी चिंतिल्लें आहा. आनी मायनॉरिटींक टार्गेट करतना ते सगळ्याचे चडटात. जो एक देशा खातीर झगडलो तो देशद्रोही जाता. सगळे हो फाल्यां क्रूज म्हणटा जॅक सिकरीचो स्टॅच्यू घाल तो देशद्रोही जातलो. हे सगळे देशद्रोही जाता. हांव हें उलयतां तो हांव एक सारको कोंकणो न्ही म्हणटले फाल्यां. पूण आमचे बापायचे न्ही ते हिंदुत्व म्हणटा तें आमी कोंकणे कसले बरे वायट खंयचे कितें हे सांगपी कोण न्ही. हिंदू म्हणटा तो खरो हिंदू काळजांत सगळे धर्मांक मानता. रामराज्य म्हळ्यार कितें तें रामराज्य म्हळ्यार सगळ्यांचे बरें जावप. आनी अशे हिंदू आसा म्हणून आमचो देश सारको आहा. सो जेन्ना लोकांक जाय तें जाता तेन्ना लोकांक जाय की विर्यातो म्हणटा तो MP जावचो आनी ताका कसो करचो हें चिंतपाक आमी हांगा आयिल्ले आहा. तो बरो कसो ताका बरो पेंट करून ताका कितें तो मेकअप करून हाडूंक ना आमी. तो कितें आसा तो आसा. ताणें कॉन्स्टिट्युशनाचेर कितें उलयलां तें आमी काल क्लॅरिफाय केलां. हे क्वेश्चन आन्सर सेशन न्ही की बीजेपी क्वेश्चन घालता जाल्यार आमी उत्तर दितले ना. आमी हांगा आयल्या आमी कितें आमचें कितें मनान आहा तें सांगपाक आनी तुमची मतां घेवपाक. आमी तुमची मतां हक्कान मागतात की आमी कॉन्स्टिट्युशन राखपा खातीर एक जाल्ले आहा. लोकशाही राखपा खातीर एक जाल्ले आहा. आनी तुमकां 5 वर्सांनी एकूचदां चान्स मेळटा लोकशाहीचो आधार, लोकशाहीचो पावर दाखोवपाक. खंयचोय आमदार हांगाच्यान फुटून थंय वचपाक शकता. खंयचोय आमदार कितेंय फट मारूंक शकता. जाल्यार सांगता तो देवान सांगला म्हणून आपल्याक वच म्हणून. ते आमचे सायडीन सांगीत आसताय ते. म्हणून तुमकां पावर आतां आहा. तुमचो जो राग आहा हे डिफेक्टरांचेर तो राग दाखोवपाक आतां चान्स तुमकां आहा. ते अशें दामात की ते मशिनाचो बटन पसून तुटूंक जाय इतले वर्सान दामूंक जाय. तो राग दाखोवंक जाय तुमी. पूण एक मागता
की कितेंय जर कोणाक अशें तशें दिसता ओ कोऑर्डिनेशन लिडरशिपा बरोबर ना जाल्यार आतां लोकांनी आपल्या हातान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. तुमकां जर काळजान दिसता की तुमकां कॅप्टन बिर्यातो जाल्लो जाय, एक सर्वसामान्य मनीस, एक तुमचो मनीस तो जर पार्लमेंटान पावूंक जाय अशें तुमकां दिसता जाल्यार तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. तो बेंजामिन सांगतलो, क्रूज सांगतलो, सावियो सांगतलो म्हणून रावंक जायना. हे इनिशिएटीव्ह म्हणटा तुमचो आसूंक जाय. चल बाबा आमी करतले म्हणून. आनी हे तुम्ही 5 वर्सांत तुमकां एकूचदां मेळटा चान्स करपाक कितें तरी आनी देशाक दाखोवपाक की गोंयकार म्हणटा हुशार.